आम्ही आयज ज्या प्लेसीचेर येयला ती एक स्मार्ट सिटीन पडटा एक्चुअली। हांगा मेरशे जंक्शनाचेर आसा। आमी मेरशे जंक्शना वयल्यान मातशे ओल्ड गोवा रोडार गेले की लेफ्टांतल्यान एक मातयेचो रोड गेला। तो मातयेच्या रोडान ऑलमोस्ट 600-700 मीटर भितर येयला आमी। आनी हांगा जेन्ना पयले आमकां एक न्यूज कळ्ळी की हांगा लँड फिलिंग चल्ला म्हणून। जेन्ना आमी हांगा पयले तेन्ना आमकां दिसता की हांगा स्पेशल एक ट्रेडिशनल बांद हा, ते बाना वयल्यान हांगा एक तेंच्यांनी ऑफशूट केला। ऑफशूट करून तेंच्यांनी हांगा माती भरला। आता ज्या जाग्याचेर आमी उबे आसा ही एक मँग्रू एरिया। हांगा सगळे मँग्रू असले। मँग्रू जे तुम्ही सायडीक पळयता ते फाटल्यान पळयता ते मँग्रूवाचोच जागो तेंच्यांनी हांगा लँड फिलिंग केला। जशी न्यूज आसा लोकलांनी आमकां सांगला की हांगा अराउंड 70 ते 80 ट्रक एवरी डे जे रातचे ते एवरी नायट हांगा रातचे येतात, लँड फिलिंग करता, हांगा डेब्रिस घालता आनी कितें घालता। हांगा तुम्ही पळयतात हांगा गार्बेज सुद्धा खंयच्या तरी गांवांतली हॉटेलांतली खबर ना, पंचायतीची खंयची ती, पूण हांगा गार्बेज उडयल्ली आसा। फाटल्यान तुम्ही पळयता बॉटल्स आसात। एक स्क्रॅप यार्ड कशें हांगा आमच्या मँग्रू, जे मँग्रुवाक प्रोटेक्शनाक लागून इतले कायदे आसा, जेका लागून देशभर न्हू आख्खे जगभर वर्ल्ड वायड आयज थंयसर पॉलिसीज आसा मँग्रू प्रोटेक्ट करपाक। आनी एक इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून डिक्लेअर जाल्लो। जाल्यार इको सेन्सिटिव्ह झोनान आयज आमी पळयता आमचो सीएम काल 19 डिसेंबर जालो जेन्ना पोर्तुगीज गोंयच्यान गेले आनी आतां 60 वर्सांनी। जाल्यार आमचे गोंय जे प्रोटेक्ट जावपाक जाय आसले, जे आमच्या हातीन घेतलेले आमचो नेचर प्रोटेक्ट करपाक, आमचे गोंय प्रोटेक्ट करपाक, जाल्यार हें कितें 19 डिसेंबराक सीएम फक्त भाशणां दिता, स्वयंपूर्ण गोंय, नितळ गोंय, सुंदर गोंय आनी कसले कसले गोंय तो म्हणटा फक्त उतरांनी। पूण हे जे आयज हांगा मायग्रंट लॉबी जी करीत आसा, स्क्रॅप यार्ड लॉबी जी करीत आसा, तेंकां हो सरकार आनी हो सीएम हो कांयच करिना। टीसीपी डिपार्टमेंट न्हिदोन आसा। चीफ टाउन प्लॅनर फक्त पगार खाता, व्हडल्या व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाक फक्त परमिशनां दिता आनी असली इल्लीगल जे एक्टिविटीज चलता, लँड फिलिंग चलता, तेंच्या कडेन फक्त सेटिंगां करता अशें आमकां दिसता। हांगा सीएम काय करिना, एनवायरमेंटल मिनिस्टर हांगा निलेश काब्राल आसा तो काय करिना, विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्टर आसा तो काय करिना, लँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांगा बाबूश मोन्सेरात आसा तो काय करिना, आनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर हांगा मेयर आसा तो काय करिना, मेरशेचो हांगा आमदार आसा सेंटाक्रुजचो रुडॉल्फ तो काय करिना, मेरशेची पंचायत आसा ते काय करिना। हांगा तुम्ही पळयता हांगा तेंच्यांनी रूम्स बांधलेल्या, हे आतां इल्लीगल हांगा रूम्स येयला, हांगा ते रावता। ती गाडी नंबर दाखय मातसो, ही कोणाची तरी गाडी आहा हांगा व्हरपाक हाडपाक आसतली एम्प्लॉय स्टाफाक ना जाल्यार कितें कचरो बिचरो। पूण हे हांगा रूम्स आसा पळय, के रजिस्टर्ड हांगा बायक आहा, हांगा हे रूम्स आसा, हे रुमान हे रावता। हे कितले जाण रावतात, 1 2 3 4 रूम हा, भितर 4 रूम। कितना जन रहता है इधर? हाँ 9 आदमी रहता है। आप क्या काम करते हो यहाँ? गार्बेज का? हाँ गार्बेज का काम करते हो, वो सेग्रीगेशन करना। आप किधर से हो? झारखंड से आए हो। ओके, कौन लाया आप? कौन है यहाँ का? ये कौन है? पत्रम कौन है आपका? नाम मालूम नहीं। कब आए हो यहाँ? ये कब बना है? 2 दिन हुआ। ये बना हुआ नहीं बना हो, आप 2 दिन पहले? हाँ 2 दिन पहले आए। 2 दिन हुआ। ओके, 2 दीस पयलीं येयला खंय ते झारखंडांच्यान हांगा पावलात। आमी आयज जे जाग्यार उबे आसा हे सगळे मँग्रू, हे लक्षांत दवरपाचे। हे मँग्रू हांगा उदक आसले, मँग्रू असले, हे सगळे पुरयला आनी पुरोवन तेंच्यांनी इतले हे नॅचरल डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन गोंयचे केल्ले आसा। हे पळया तुम्ही हांगा कितली फाटल्यान गार्बेज हांगा तेंच्यांनी
एकठांय केल्या. आता कोणाची गार्बेज आमकां खबर ना, पूण हांगा एक परतो एक संसोडो तयार जावपाचो आसा काय, हो कोणाचो तरी कोणाचो प्लॅन आसा हेतून, कोणाचो हात आसा हेतून. कित्याक गार्बेज म्हटल्यार पयशे येता, स्क्रॅप यार्ड येयलो म्हटल्यार पयशे येता, जाल्यार हितून कोण इन्वॉल्व आसा? MNA हांगालो MLA रुडॉल्फ इन्वॉल्व आसा, मेयर इन्वॉल्व आसा, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश इन्वॉल्व आसा काय, आमचो TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे, फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो इन्वॉल्व आसा. कोण इन्वॉल्व आसा हितून? हे पणजेच्या सायडीक स्मार्ट सिटी इतले तेंकोन हे येदे व्हडले डिस्ट्रक्शन चल्ला, हेजेर कोणाची नजर ना. लास्ट टायम विरेशान पासून ट्रक आडयल्ले तेन्ना पासून कंप्लेंट्स केल्ले, तेन्ना पासून व्हिडिओ येयल्लो, तेन्ना पासून मिडिया येयल्ली, पूण त्या नंतर सुद्धा हांगा दुसरें हें जाता जाल्यार सुद्धा हांगा कंप्लेंट हें जायना, तेजेर कोणाचें लक्ष ना. सो नितळ गोंय, सुंदर गोंय, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर, एनवायरमेंट फ्रेंडली BJP, एनवायरमेंट फ्रेंडली गव्हर्नन्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करतले, गोंय प्रोटेक्ट करतले, हें कितें? हे फक्त भाशणांतूच आयकपाचें. आनी हो एक क्रिमिनल ऑफेन्स आसा हांगा, हो एक क्रायम आसा. मँग्रुव मारून लँड फिलिंग करप इज क्रायम इन गोवा. इन गोवात न्हू, वर्ल्डान खंयसरूय वच मँग्रुव प्रोटेक्शन हें जावं. हें पळय, हें आतां झाड हें कितें केलां हेंच्यांनी, उपळून उडयला. हे आतां मँग्रुव फाल्यां तेजें कितें जातलें, कशें जातलें तुमी हे पळय. हें आतां डिफरंट आतां हें कॉन्क्रिटाचें आसा, तें दामर रोडाचें दामर काडलां. म्हाका दिसता की आतां जे सध्या हे अटल सेतूचे जे दामर काडप चालू आसा, ते जे दामर काडटा म्हाका दिसता तेच दामर आसतलें हें, आनी तेच दामर ते हांगा हाडटा. हांगा तुमी पळयत, हांगा कितले लागीं हय वॉटर बॉडी आसा ती पळया तुमी. हांगा मातशे ऑपोजीट ते वाटेन मेरशे आमचो जो अटल सेतूचो जो रोड आसा पळय, तो रोड ते वाटेन पडटा. सो कितल्या लागीं हांगा पळया तुमी, हे कशें लँड फिलिंग हांगा चल्ला तें. हे लँड फील करून 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 आतां ते खंय मेरेन पावतले खबर ना. पूण हो सरकार करता कितें? एनवायरमेंट मिनिस्टर करता कितें? TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे करता कितें? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत करता कितें? लँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात करता कितें? फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे अगेन करता कितें? म्हणजे तुम्ही कायदे फक्त गोंयकारांक लागू करतात, बारीक बारीक गोंयकारांक तुम्ही त्रास करता. आनी हांगा हे माफियाज आसा, जे माफिया स्क्रॅप यार्डां घालता, हांगा गार्बेज डम हांगा घालता, हांगा लँड फिलिंग करता, तेंकां कायदे तेंच्यांनी कायदे फॉलो करपाचे ना. तुम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो बिल ड्राफ्ट करता म्हणून आमकां तुम्ही एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा. पूण जेन्ना तुम्हीच कॉन्स्टिट्युशनान जे कायदे केला, ह्या संविधानाक धरून तुम्ही गोंया खातीर कायदे केलात, ह्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कायदे केला, ते कायदे तुम्ही फॉलो करिना जाल्यार एंटी कॉन्स्टिट्युशनल कोण जालो? रेव्होल्युशनरी गोवन्स जाली की हो BJPचो सरकार जालो, हे BJPचे मिनिस्टर जाले. तुम्ही आमकां कायदे शिकयतात. आमी एकूच सांगपाक सोदता, फाल्यां आमी हे सगळ्या डिपार्टमेंटांक, सगळ्या डायरेक्टरांक जर इफ पॉसिबल मिनिस्टरांकूय मेळटले, आमकां कळपाक जाय, आमी कायदे तेंचे बुकूच घेवन वयतले, ते कायदे तेंकां आमकां आतां शिकोवचे पडटले. ह्या अनपड अनाडी हे इलिटरेट जे मिनिस्टर्स आसा, ह्या मिनिस्टरांक आनी चीफ मिनिस्टरांक हांकां शिकोवचे पडटले. ती कोल्हापूरची सर्टिफिकेट हाडून हांगा तो दोतोर जाता, त्या दोतोराक आमकां आतां कायदो शिकोवपाक जाय की एनवायरमेंटाचो कायदो कितें आसा, लँड रेव्हेन्यूचो कायदो कितें आसा, हांगा लँड फिलिंगेचो कायदो कितें आसा, हांगा मँग्रुव प्रोटेक्शनाचो कायदो कितें आसा, हे सगळे कायदे ह्या CM प्रमोद सावंताक शिकोवचे पडटले. तो आतां दोतोर काय तो फातर, ते कायदे ताका शिकयल्या उपरांत ताका तेजे तकलेन ते वयता काय ना हेचेर डिसायड जातले. पूण गोंयची आयज पाट घालपाक 19 डिसेंबर आमी कालूच सेलिब्रेट केलो. गोंय मुक्त जालें म्हणून आमी सेलिब्रेट केले, गोंय मुक्त जालें म्हणून आमी जश्न केलो. होच तो, हेकाच लागून तो येदी व्हडली परेड घेतली, येदी व्हडली भाशणां केली, येदी व्हडली मेडलां दिली लोकांक. कित्याक लागून? हीच नाशाडी करपाक, हेच पाट घालपाक. हे इतल्या लेवलाचेर चल्ला. पणजे
पणजेकार स्पेशली जे लिटरेट पणजेकार आसा तांकां दिसता की आमी पणजेन आसा, आमी सुशेगाद आसा, आमी शिकला, आमी आमच्या कडेन पयशे आसा. तुमकां एकूच सांगपाक सोदता, हे जर अशेंच चल्ले तुमचे फ्लॅट, तुमची घरां, तुमचे गाडयो सगळें बुडपाचें आहा. सगळें बुडपाचें आहा. लिटरेट म्हणून तुम्ही घरान रावन तुम्ही लिटरेट करून पयलीं निवडून हाडटात कोणाक, एक रेप केल्ल्या त्या मनशाक तेजेर चार्जीस आहा तेका तुम्ही निवडून हाडटात, जेणे पोलीस स्टेशन फोडला तेका तुम्ही निवडून हाडटात, 8वी फेल मनशाक तुम्ही निवडून हाडटात आणि तुम्ही कॉलर टायट करतात. बरें हा, पूण हांगा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता तें तरी दिसता. आमी पणजे रावना, फाल्यां आमचें घर बुडचें ना, म्हाजें घर बुडचें ना, म्हाजो पणजे फ्लॅट ना, नाल्यार घर ना, बंगलो ना, म्हाजो प्लॉट ना, पूण तुमचो आसा तो तुमचो 100% बुडटलो. हे जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जे जायत आसा हितून सगळ्यांची घरां ऑलमोस्ट पणजे बुडपाचेच आहा. कित्याक हे जे नॅचरल जे इकोसिस्टम आसा आमचो, नॅचरल जे आमचे कवर आसा, हे मँग्रुव आसा, हे जे खाजन लँडाचे जे आसले पयलीं, हे सगळें आयज बुडत आहा, हे ते पुरयत आहा. आमच्या गोंयकारांक हे सगळें सहन करपाची संवय जाल्ली. आमी हे पळयतात, फुडें वयतात, कितें जातलें काय म्हणटा, करून न्ही कोण करता, आपूण कित्याक पडोंक. पूण तुजें लायफ हितून फाल्यां इफेक्ट जाता. कित्याक हे जे रोडाचेर जे उदक येता, अटल सेतू जो बुडटा तो एकाच लागून बुडटा. आयज पणजे जे बुडटा ते एकाच लागून बुडटले. फाल्यां जे कितें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातलो, तो डिस्ट्रक्शनाचो जो मार आसतलो तो गोंयकारांकूच सहन करपाक जाय, आमकांच सहन करपाक जाय, तुमकांच सहन करपाक जाय. हे भायले येयला ते बॅगां पोटल्यो पॅक करतले, आपल्या गांवांक वयतले. मिनिस्टरांचे लाखांनी हजारांनी स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीज गोवा दोडामार्गार आसा, कारवार आसा, आनी खंय आसतले. आमचे ना, तुमचे ना. सो मातशें तरी उलोवपाक चालू करा, मातशें तरी ह्या गोंयच्या प्रोटेक्शनाक तुमी मातशें तरी भायर सरा, नाजाल्यार जावचें ना. गोंय लिबरेशन जालें, गोंय मुक्त जालें म्हणून पोस्ट घातले, विश केले, सेलेब्रेट केले, हॉलिडे घेतली म्हणून ह्या मुक्तीचो फायदो आमकां जावचो ना. मुक्तीचो जर फायदो जावपाक जाय आमकां असले इल्लिगल एक्टिविटीज आमकां बंद करचे पडटले, सरकाराक क्वेश्चन करचो पडटलो, पंचायतीक क्वेश्चन करचो पडटलो. आता एक मेजर क्वेश्चन येता तो म्हटल्यार हे जे अटल सेतूचेर जे काम चल्ला तो कॉन्ट्रॅक्ट जे डामर काडपाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो कोणाक दिला. कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा आनी डामर हांगा उडयता असो आमकां डावट आसा. कित्याक हे सगळे फ्रेश डामर आसा. हे फ्रेश डामर तुमी पळयतात तेजे जे डामर सुद्धा आसा ब्लॅक कलरचे ते सामके फ्रेश आसा. सो ते डामर हे काडला हे अटल सेतू वयलेच आसतले 100%. जाल्यार हे हॉट मिक्स केल्ले डामर आसा हे रोडाचे स्क्रॅपिंग खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हाडून उडयता. अटल सेतूचो इन्क्वायरी जावपाक जाय. एवरी टायम गोंयकारांक आनी गोंयच्या गव्हर्नन्साक ह्या सरकारान लायटली घेतलेले आसा. फक्त वाऱ्याचेर भाशणां करता एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनाची, गोंय प्रोटेक्शनाची, गोंय साल्वार करपाची. हांगा एकदां विश्वजीत राणे येयल्लो आनी तेच्या वांगडा थोडे मनीस आसले आनी मँग्रुव साल्वार करपाक लागून म्हणून कितें तरी तेंच्यांनी इनिशिएटीव केल्लो. विश्वजीत राणेक विचारपाक सोदता तो इनिशिएटीव जाल्या उपरांत हांगा हेच्या पयलीं विरेशान कंप्लेंट केल्या जाल्यार तुवें कितें एक्शन घेतल्या, तुज्या डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतला, एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर तुवें कितें एक्शन घेतला मँग्रुव कटिंगेचेर, आनी एज अ लँड फिलिंग तुवें टीसीपीच्या थ्रू तुवें कितें एक्शन घेतला. फक्त तुमी थोडे सेलिब्रिटीक हाडटले आनी तांकां घेवन तुमी इनिशिएटीव करतले, गोंय वाचोवपाचे गजाली सांगतले, मिडियाक बायट दितले, पेपराचेर दुसरे दीस व्हडले हेडलायन येतले, हेचे संवर्धन करूया, लेट्स प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, लेट्स प्रोटेक्ट मँग्रुव्ज म्हणून. फुडें कितें रियलिटी कितें गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. रियलिटी आनी हेंची भाशणां हितून खूब डिफरन्स आसा. हे डिस्ट्रक्शन हेचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स 100% सगळ्या मिनिस्टरांक, सगळ्या डायरेक्टरांक जे कोण हांगा लागतात, जेंका हो कायदो लागता तांकां सगळ्यांक मेळटले, तांकां सगळ्यांक लेटर करतले. इवन चीफ सेक्रेटरीक आमी मेळटले. कित्याक हांगा IPS ऑफिसर हे चीफ सेक्रेटरी आसा नाल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे जे सेक्रेटरीज आसा ते सेक्रेटरी हांगा मिनिस्टरांक गायड करतात, मिनिस्टरांक कायदे शिकयता म्हणून तांकां हाडला कायद्याची नॉलेज आहा म्हणून. जाल्यार हे कायदे फॉलो कित्याक करिना. तुम्ही फक्त हांगा येता पगारूच खातले, गोंयान फक्त हॉलिडे हनीमून तुम्ही एन्जॉय करतले, हांगा गोंयचे प्रोटेक्शनाक तुम्ही काम करचे ना, मिनिस्टर काम करिना तांकां क्वेश्चन करचे ना, पपेट्स कशे कित्याक वागतात तुम्ही. हे सगळें आमकां कळपाक जाय. फक्त कायदो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक नाल्यार कायदो फक्त बारीक सामान्य गोंयकाराक लागता, पूण बाकीचे जे कायदे आसा हो BJP गव्हर्मेंट फॉलो करिना.
हो बीजेपी गव्हर्नमेंट एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा, हो बीजेपी गव्हर्नमेंट एंटी नॅशनल आसा, हो गव्हर्नमेंट एंटी एनवायरमेंट आसा, हे प्रूव्ह जाता, एव्हरी टाइम प्रूव्ह जाता. तुम्ही आनीकूय पळया हे डिस्ट्रक्शन खंयच्या लेवलाचेर पावला. हांगा रायट आमचो म्हाजो हात दिसता हांगा फाटल्यान हे जे गॅप दिसता त्या गॅपा फाटल्यान जे बिल्डिंग्स दिसता ते पाट्यार म्हटल्यार हांगाल्यान आनी तो मदीं हें आसा तेच्या फाटल्यान रोड आसा. म्हणजे ही जी एरिया आसा ती त्या रोडाक कनेक्ट करपाचो हेंचो प्लॅन आहा काय. हांगा स्क्रॅपयार्ड सिटी, हांगा गार्बेज सिटी, हांगा सगळे डंपिंग करून सगळे पाड घालपाचो हेंचो प्लॅन आहा काय. हें सगळें आमकां कळपाक जाय. हेचेर एक्शन म्हणटा ती 100% जावपाक जाय. हांगा कोण डंप करता हांगा पुलीस दवरपाक जाय. रातचे हांगा कंपल्सरी पुलीस आसपाक जाय. पुलिसेन हांगा पळोवपाक जाय कोण डंप करता, कितें करता. गाडयो सीज जावपाक जाय. तेजी लायसन्स आहा, तेजे जर कितें आहा ते डॉक्युमेंटेशन सगळें कॅन्सल जावपाक जाय आनी तेका पेनल्टी जावपाक जाय. तो मागीर गोंयकार आसूं नाल्यार तो घाटी आसूं. परते एकदां सांगता, हो क्रायम करपी तो गोंयकार आसूं नाजाल्यार घाटी आसूं आमकां फरक पडना. तो कोणूय आसूं तेका हांगा पेनल्टी जावपाक जाय, तेका हांगा पनिशमेंट जावपाक जाय, तो हांगा बूक जावपाकूच जाय. कित्याक येदो व्हडलो क्रायम हांगा जर जालो जाल्यार आमची सिटी बुडपाचो हांगा 100% चान्सीस आसा आनी एनवायरमेंट डॅमेज जावन आख्खो इकोसिस्टम काबार जावपाचे चान्सीस आसा, ऑलरेडी जाल्ले. सो आमी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हांगा आमी फाल्यां मिनिस्टरा कडेन, सगळ्या मिनिस्टरां कडेन, जर डायरेक्टरां कडेन पॉसिबल आहा, चीफ सेक्रेटरी जितले जाता तितले आमी मेळटले, तांकां लेटरूय करतले, तेंच्याय कडल्यान रिप्लाय घेतले आनी हो विशय येता ते असेंब्लीन आमच्या MLAच्या थ्रू आमी 100% घालपाक ट्राय करतले. जर हे सरकाराक पडला, खरेंच जर ह्या चीफ मिनिस्टराक पडला जाल्यार हो विशय रेज करपाक, हो विशय असेंब्लीन मांडपाक हो चीफ मिनिस्टर आमकां संदी दितलो. पूण गोंय साल्वार करपाचो जो आमचो अजेंडा आसा, आमचो जो मुद्दो आसा, आमचो ऑब्जेक्टीव आसा तो चालूच उरतलो. पूण हेतून आमकां लोकांची साथ जाय. जे ऑफिसर आयज फक्त पगार खावपाक हांगा बसला, जे ऑफिसर हांगा कायदो फॉलो करिना, जे ऑफिसर हांगा एक्ट फॉलो करिना, रुल्स फॉलो करिना, तांकां कशे जाग्यार हाडप, तांकां कशे लायनीर हाडप, हें काम रेव्होल्युशनरी गोन्स करतले. तो मागीर ऑफिसर गोंयकार आसूं, तो ऑफिसर मागीर भायलो आसूं, आमकां फरक पडना. पूण गोंय साल्वार करपाक, गोंयची माती, गोंयचें एनवायरमेंट गोंयकारांक साल्वार करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच फुडें आसतली. आनी गोंयकारांनी एक आवाज काडपाक जाय, गोंयकारांनी उलोवपाक जाय, गोंयकारांनी जागृताय जावपाक जाय. देव बरें करूं.